सबारपटी आमी आयकला आयतार सोन भाग्यवंतपणी सांबाळ. तर आयतारा मीस कित्याक? एका इगर्जेंत हांव आसलो थोड्या वर्सां आदीं आनी थंयसर एक मनीस आसलो तो केन्ना आयतारा मिसाक येनासलो. आनी थंयसर हांव आसता आसतना हर एका दिसा वा हप्त्या मदीं हांव ताच्या घरा वयत आसलो आनी ताका आयतारा मिसा विशांत सोमयाच्या दिसा विशांत जायती समजणी हांवें दिली. अशें सुमार दिसा वा म्हयन्या उपरांत ताचे थंय एक बदलावण येता आनी तो म्हणटा हांव येवच्या आयतारा मिसाक येता. आनी येवचो आयतार येयलोच आनी सकाळीं जाता आसतना हांवें इगर्जेची घांट मारली आनी घांट मारल्या उपरांत ताका आयकली. ही घांट आयकून तो वस्तुरगान घेवन इगर्जेच्या वाटेन चलते येवंक लागता आनी लागीं लागीं येता म्हणटा आसतना हांव ताका पळयतय आसलो आनी इगर्जेच्या मेटा लागीं तो पावता. आनी उपरांत म्हाका मिसाची तयारी करूंक जाय आसल्यान हांव इगर्जे भितर मिसाच्या कामार पडटां. आनी हांव कुमगार दिता आसतना हो मनीस म्हाका दिसना, मीस जाता म्हाका तो दिसना. आनी उपरांत 1 वा 2 दिसां उपरांत परतून हांव ताच्या घरा गेलो आनी हांवें ताका विचारलें तूं मिसाक येवच्याक इगर्जेची वाट धरून तूं येयल्लो? इगर्जेचे मेटा म्हणसर हांवें तुका पळयलो, उपरांत हांवें तुका पळयलें ना. आनी तो म्हाका म्हणूंक लागलो इगर्जेच्या मेटा म्हणसर हांव आयलो पूण म्हाजो काम करतलो एकलो धनी म्हाका कामाक आपोवन गेलो. आनी अशें हांव इगर्जेचें मेटा सोडून घेवन ताची घराची मेटां सोडलो आनी अशें त्या दिसाक हांवें मीस सोडून घेवन कामाक हांव गेलो. सबारपटी आमकां सवाल येतात हांवें आयताराक मिसाक कित्याक वचूंक जाय? घरच्यान हांवें कित्याक मागूंक जायना? आतां यूट्यूब आसा, यूट्यूबाचेर मीस आयकून हांवें कित्याक मिसाक भाग घेवंक जायना? आनी जायते आवय बापूय आमकां म्हणटात भुरग्यांक हांव मिसाक वच म्हूण सांगता आनी भुरगीं आयकनात. तर हे सवाल जावन आमकां आमच्या मुखार आसा. देखून आयताराक मिसाक आमी कित्याक वचूंक जाय? देवान हर एक मनशाक कूड आनी आत्मो जावन रचला आनी ही कूड आमची पोशीत करच्या खातीर ताणें आमकां सकत दिला, बळ दिला आनी अशें आमी आमच्या सत्ते वरवीं बळा वरवीं आमी काम करता आनी कुडीची भूक थांबयता. आनी ही कुडीची भूक थांबयल्या भशेन आमची आत्म्याची भूक आमी थांबोवपाक प्रयत्न करूंक जाय. कित्याक देवान आमकां केवळ कूड दिवंक ना, आमचे थंय आत्मो आसा आनी हो कूड आमचे कुडीक मरण येयल्या उपरांत आमी उपरांत आमचो आत्मो देवा लागीं वचूंक आसा. देखून मनशाचो संबंद केवळ कुडीचेर वंदूं ना. आमचें दिसा दिसपडचें जिवीत आमी पळयल्यार आमी पळयता आमी हर एकलो एकामेकाक संबंदीत जावन आसा. सपोज काजारी जिवीत आमी पळयल्यार थंयसर घोव आनी बायले मदें एक पोट, भुरगे आनी आवय मदें एक पोट. सपोज आवय मरता भुरग्याक जल्म दिल्या उपरांत तें भुरगें एकसुरें जाता आनी त्या भुरग्याची वाडावळ खुंटीत जाता. आनी आमच्या जिवितांत तशेंच जेन्ना आमी देवाक चिकटून रावना, देवा थंय आमी एक जावन रावनात, आमचे थंय आमची आत्मीक वाडावळ खुंटीत जाता. आनी ह्याच खातीर आयताराचें मीस आमकां महत्वाचें जावन आसा. तर सवाल आमच्या मुखार आयताराचें मीस कित्याक? आनी आयताराचें मीस आमकां महत्वाचें कित्याक? आत्मीक रितीन वाडचे खातीर. आनी हांगासर आमी पळयता पयलें आयताराच्या मिसाक गेल्ल्या वरवीं आमचो एकवट क्रिस्तांतय आनी पवित्र सभेचंय जाता. जेजू म्हणटा जंय 2 वा 1 म्हज्या नांवान जमतात तांचे मदीं हांव आसा. म्हणटा आसतना आमचो पेल्या थंय आमचो एकवट जाता, क्रिस्ती समोर ती क्रिस्ती भाव भयणी थंय एकवट जाता आनी अशें क्रिस्ताच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे जावन आमी थंयसर देवाचें बलिदान वा मागण्याची विधी चलयता. देखून थंयसर एकवट. दुसऱ्यान आमी पळयता आयताराचें मीस आमकां महत्वाचें. थंयसर देवाच्या उतराचो संभ्रम चलता आनी वॅटिकन महासभा म्हणटा जेजूक म्हाका लागशिल्ल्यान चिकटून रावंक जाय जाल्यार हांवें जेजूचें वा बायबल वाचूंक जाय. आनी जेन्ना पवित्र पुस्तक हांव वाचतां जेजूच आमचे थंय हजर जाता आनी अशें जेजू थंय आमी एक जावंक शकता. आनी तिसऱ्यांनी आयताराचें मीस आमकां महत्वाचें कित्याक थंयसर एवकरिस्ता संभ्रम चलता आनी जेजूचें कूड रगत आमी सेवता आनी अशें आत्मीक रितीन जेजू थंय आमी एक जाता. देखून ह्या भशेन आयताराचें मीस आमकां हर एकल्याक महत्वाचें. आनी ह्याच खातीर जावं दी देवाच्या उपदेशांत थंयसर आयताराच्या मिसा विशयान महत्व दिल्लें आसा, जावं दी पवित्र सभेच्या उपदेशांत थंयसर आयताराच्या मिसा विशयान महत्व दिल्लें आसा. तर आयताराचें मीस कित्याक म्हणलेलें आमी समजून घेवन आमची जबाबदारी पाडूंक आनी ह्या आयताराच्या मिसाक हर एका आयतारा आमी चुकनासतना भाग घेवंक, आमच्या आत्मीक रितीन आमी वाडूंक आनी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत करूंक आमी मागया. तोच क्रिस्त आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.